पयलें वाचप सांत पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप। पावलान, सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयांतय तेसलोनिकांत आसलेले पवित्र सभेक बरोवचे कृपा आनी शांती तुमकां। तुमकां सुमेस्त पासत सदांच आमी देवाक अर्गां दितांव आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटांव। तुमचो बोवार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत, मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर बरवसो, हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटांव। भावा भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची, ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव, कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगार सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ कत्रेन। तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्याव म्हूण तुमी जाणात। वय सोम्याचें उतर तुमचेच वरवीं मासेदोनियांत आनी आकाइयांत गाजत गेलां, मात्र न्हय, देवा थंय तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर समेस्तच्या कानांत वचून पडल्या। हाचे विशयंत आमी कांय सांगिजय म्हणून ना। आमी तुमचे सशीन आयिल्ल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्यांक सांडून देवा थंय तुमी कशें परतल्यात ह्या विशयंत तो लोक सांगीत आसा। ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गींतावन तो येताना मेळोवंक कशीं तुमी अत्रेगान आसात हेंय ते उलयत आसात। देवाचें उतर हें। कीर्तन। हालेलुया, सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, भक्ताचे सभेन ताची स्तुती करा। इस्राएल आपल्या रसनाराक लागून संतोष भोगूं, सियोनाचीं भुरगीं आपल्या रायाक लागून उल्हासूं। नाचोन तीं ताच्या नांवाची स्तुती करूं, घुमटां आनी विणे वाजोवन ताची स्तुती करूं। कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता। भक्त आपल्या वैभवांत उल्हासूं, आपल्या हांतुळण्यार आनंदान गितां गावं। तांच्या तोंडांत आसूं स्तुती गितां आनी तांच्या हातांत दोन धारेची तालवार। लेखीत निर्णया प्रमाणें तांकां शिक्षा लायतली, ताच्या सगळ्या भक्तांच्या गौरवा खातीर हें सगळें घडटलें। मातेवा प्रमाणें सुवार्ता। हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, कापाटी तुमी, सर्गींच्या राजाचें दार मनशाक तुमी मुखामुखी दामतात। तुमी जावन भितर रिगनांत आनी रिगोंक सोदतल्यांकी रिगोंक सोडिनांत। हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, कापाट्यानो, एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडतात आनी एकलो मेळटाच तुमचे प्रास दोड्यान ताका एमकोंडाच्या शिक्षेक पात्र करतात। हाय तुमकां हेरांक वाट व्हरून वेतल्या कुरड्यानो, तुमी म्हणटात, कोणी देवाळाच्या नांवान सापूत दीत जाल्यार तें कांय व्हड न्हय, पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान सापूत घाल्यार तो ऋणी जाता। कुरडे आनी मूर्ख तुमी, खंयचें व्हड, भांगार की भांगार पवित्र करता तें देवाळ? ह्या शिवाय तुमी म्हणटात, कोणी वेदीच्या नांवान सापूत दीत जाल्यार तें व्हड न्हय,
पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सपूत दिल्यार तो ऋणी जाता. केदे व्हडले कुरडे तुमी, खंयचे व्हड काणीक पवित्र करता ती वेदी. तर जो कोण वेदीच्या नांवान सपूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या नांवान सपूत दिता. जो कोण देवळाच्या नांवान सपूत दिता तो देवळाच्या आनी तातूंत निवास करता त्या देवाच्या नांवान सपूत दिता. देवाचें उतर हें